नमस्कार. आयच्या ह्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आज आमचे गेस्ट असे असतात जे म्हाका दिसता इतले वर्स भारतीय जनता पक्षा भितर आसात की पक्षाचो प्रवास, तांची स्वताची आमदारकी, ताजे उपरांतचो पराभव आणि आता फुडलें इलेक्शन ह्या सगळ्या गजालींचेर इन वन ऑफ द मोस्ट हिटेड कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन गोवा फातोड्डेचे आदले आमदार, भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी दामू नायक. दामा, वेलकम टू द स्टुडिओ, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल म्हाका एकच गजाल विचारचीशी दिसता की अशें कितें जालां की तुमी ऑलरेडी इलेक्शन एक म्हयन्याचेर आयिल्ल्या भशेन एकमेकाचे सामके बाण सोडत आसात. फातोड्ड्या जालें कितें? मुळात तशें कांयच जावना. म्हजो सत्य सांगपाचो प्रयत्न आसता आनी फुडली व्यक्ती जर लोकांक जर फटिंगपणां जर करपाक लागली जाल्यार तें सोंसना. आनी त्या खातीर योग्य ते डॉक्युमेंटरी एविडन्सा सकट आनी त्याच बरोबर लोकांक ती म्हायती उपलब्ध करून दिवप हें म्हजें कर्तव्य समजता. तें खोडून काडप, की चुकीची म्हायती आसा ती खोडून काडप. आज कितें जाल्लें आसा प्रमोद, की आयज जे वॉट्सॅप आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जी पळय म्हायती पळय लोकां कडेन पावता, पयलीं ती तर खरीशी दिसता आनी ताजेर मागीर रोखडोच लोकांक विस्वास बसता. योग्य ती म्हायती लोकां कडेन पावोवपाक मागीर हेंच साधन उपयोगी पडटा आनी मागीर आमी तें सगळें बाबा हें अशें न्ही तशें न्ही, हें खरें कितें आसा तें लोकां कडेन पावोवप. तुम्ही टिका उत्सवाचेर सुद्दां झगडी करतात न्ही सद्या. लोकांक जाय वॅक्सिनेशन, तुमी करतात झगडी राजकी. हें कितें? मुळात पयलीं म्हटल्यार खंयच फातोर्डांक खंयच टिका उत्सवाक लागून झगडी जावना. आनी झगडी ह्या खातीर न्ही, झगडी कितें आसा की एक खंय तरी कोणें तरी आतां हांवें आयकल्ली म्हज्या फातोर्डान न्ही मडगांव, कोणें तरी आमच्या कार्यकर्त्यान कोणा एक समजा कोणाक जाणटेक जर हाडलो जाल्यार तूंच कित्याक हाडलें, तेंच कितें. शेवटी कितें आसा, शेवटी वॅक्सिनेशन जावंक जाय हें म्हत्वाचें. तें तुवें हाडलें काय हांवें हाडलें ही गजाल तितली व्हडली न्ही. एकदां ती सॅक्युअर जाली, ताका त्या शिल्डान भितर हाडलें जाल्यार तें कोवीड जें आसा तें चड मुखार वचचें ना हाजी काळजी घेवप सगळ्यांचेच कर्तव्य. फक्त रुलींगच गव्हर्मेंटांतलो कोण तरी निवडून आयलो म्हणून ताणें करप. पण तुम्ही तेंच केलं न्ही. तुम्ही जेन्ना वॅक्सिनेशनाचो आमी विशय करता, तुम्ही प्रत्येक कडेन आपली फोटो आनी पोस्टर छापल्यात. सो यू आर ऑल्सो कन्वर्टींग इट इंटू अ पॉलिटिकल इव्हेंट. सी, आयज हांव ल्हानपणांतल्यान हांव जाणट्यां कडेन केन्ना आयकतालों की कोणाकी जर तुवें कितें दिलें न्ही, दावे हातीची गजाल उजव्या हातीक कळपाक जायना म्हणून. आनी ही गोश्ट त्या वेळार बरी आशिल्लें. आयज कितें जालां, आयज तूं पळय जें काम करता तें लोकां कडेन पावपाक जाय. दारान वतगीर कांय वेळाचेर तुवें जें पळय कितें समाजाक कार्य केल्लें आसता त्या वेळार कोण विचारता आतां आयला, इतले वर्सां खंय आशिल्लो, कितें करतालो. पण आयज तरी हें माध्यम जें आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा, प्रिंट मिडिया आसा, सोशल मिडिया आसा, तातूंत खंय तरी आमकां दिसता की आमी घालचें पडटा. कारण हें त्या खातीर न्ही, ताजेर मागीर लोक ट्वीट करता ऑर तातूंत भितर सोशल मिडियाचेर कोण तरी म्हणटा हो पब्लिसिटी खातीर करता आनी कित्या खातीर करता. अरे करतलोच न्ही. आतां फॉर एग्जाम्पल कोरोनाच्या हातूंत भितर खूब लोक मरपाक लागले, मडी जळपाक लागली, वेळ नाशिल्लो, ती बॉडी मॉर्गान दवरून 2-2 दीस 3-3 दीस उरताली. अशा वेळाचेर लाकडाची शॉर्टेज जाली. त्या वेळाचेर समजा म्हाका जर कोणें तरी रिक्वेस्ट केलें की बाबा लाकडां शॉर्ट आसात, अशा वेळाचेर कोणाक तरी सांगात, कोणें तरी पावात. आनी हांवें समजा फायरवूड समजा एकठांय केलो आनी त्यो एक 3 गाडयो व्हरून जर समजा मसणीन व्हरून पावयले, म्हणजे म्हाकाच खबर ती लोकां कडेन पावुनी. तातूंत 2 उद्देश आसता. एक की बाबा दामून हें रोखड्या रोखडें बाबा हें लोकां कडेन अपील करून व्हरून पावयलें आनी लोकांकी बी दिसूंक जाय की बाबा अरे हय ताणें उलो मारला, आमी थोडे तातूंत भितर मदत करया. ताजोय भितर इल्लो खंय तरी मोठ्या प्रमाणान एडवर्टायज जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता ह्या हाजेर डिबेट करपाक तो वेळ आनी हो वेळ वेगळो आसा. तो वेळ कसो आशिल्लो आनी हो वेळ कसो आसा. हो वेळ 1 रुपयाचें काम करतात आनी 100 रुपयाची पब्लिसिटी करतात. पण म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना आमी आतां 6 म्हयन्याचेर इलेक्शन आयलें म्हणटात, ऑब्वियसली यू आर थ्रोईंग युअर हॅट इन द रिंग. आनी जें इलेक्शन जालें तें म्हळ्यार म्युन्सिपाल्टीचें, तो जो पराभव आसा तो केदो व्हडलो सेटबॅक कन्सिडरींग की असेंब्ली इलेक्शन इतलें लागीं आसा. खंयचो पराभव? अरे ज्या वेळाचेर 2015 हांवें निवडणूक लढयल्ली, म्हज्या खांदार घेतिल्ली, त्या वेळाचेर 11-0 आशिल्ले. 0 म्हणजे तो पराभव आशिल्लो. आज 11-0 ना, आज 8-3 आसात. आनी चवथें सीट हें फक्त 10 मतांनी गेलां. 2 सिटां ही 100च्या भितर गेल्यात. सो
तुम्ही मोजून पळयात ते टॅली लोक नॉर्मल कशें आसता नॉर्मल भायल्यान उलयतात ते सगळे जे कंपॅरिजन लॉजिस्टीक कितले मतदार आसा कितले जाणांनी वोटींग केलें 19,900 लोकांनी वोटींग केलें कितले जाणांक खबर आसा कोणाक खबर आसना ते वाऱ्यार उलयतात कोण तरी काडटा उचल्ली जीब लायली ताळ्याक म्हणटा वॉट्सॅप आसा सोशल मिडिया आसा आतां गेलें काबार ते गेले तो खंय कंपेर करता 2015च्या इलेक्शनान 0 आयले म्हणून हावजींग बोर्डानूच 2 आयल्ले आनी आयज आमचे 3 आयले प्लस हावजींग बोर्डांतले 2 आयले टोटल 5 जाले 5 शुन्या वयल्यान 5 एक सीट 10 मतान गेलें आनी 2 सिटां 100च्या हातून गेले म्हाका मुद्दम एक गजाल सांगात तुमी जेन्ना ही गजाल उलयतात आनी पक्षाचेर सरकाराचेर भरपूर टिका जाल्या ज्या तरेन पॅन्डेमीक हँडल केलो ड्युरींग लास्ट 2 मंथ्स तो इलेक्शनाचो रिजल्ट ताजे उपरांत ही पॅन्डेमिका भितर जी टिका जाली सहन करची पडली सरकाराक ती लोकांचे जीव गेले ते तुमकां दिसना हाजो एक एडवर्स इम्पॅक्ट जो आसा तो इलेक्शनाचेर जातलो पळयात सगळ्यांत पयली गजाल म्हटल्यार ही बी महामारी आयली ही अचकीत आयली पयलो पेशंट जो आसा तो भारतान भितर केरळान डिटेक्ट जालो ती तारीख आशिल्ली केन्ना ती 27 जानेवारी 2020 त्याच बरी कोविड-19 म्हटल्यार कितें 19 म्हटल्यार 2019 हो नोव्हेंबर म्हयन्यान चायनान तयार जालो मागीर तो खंयच्यान लिकेज जालो काय ते कॅमिकल वॉर आसा तो विशय मागीर दवरुया पण 2020 तो पयलो इंडियन डिटेक्ट जालो आनी पयलें इंजेक्शन जें आसा तें भारतान भितर 16 जानेवारी 2021 दिलें आतां तुमी हें डेट काडात आनी पळयात एका वर्सा भितर जो शोध जो लावपाचो आसा तो शोध लावन तो तें इंजेक्शन दिवपा पर्यंत कार्यक्रम जालें आयज एका वर्सान भारतान आतां हांव तुमच्या फुड्यान बसलो तेन्ना 4 वॅक्सिनां तयार आसात म्हणजे वाटेर आसात 2 कोविक्सिन आनी कोविशिल्ड ऑलरेडी आसा आनी त्याच बरोबर 2 जी वॅक्सिनां जे आनी आसात भारत बायोटेकाची किंवा बाकीचे जॉन्सन एंड जॉन्सन कोणाचे म्हणजे ज्या कंपनीचे सगळे तयार जाता रेड्डीच्या कडेन स्पुटनिक हांगा तयार करतले अशी सगळी लायन जातली पण टोटल त्या वेळाचेर मार्च 2021 पर्यंत हें सगळें समज जगार बरें चलतालें तेन्ना 305 वॅक्सिन कॅन्डिडेट हातून भितर उबे आशिल्ले म्हणजे वॅक्सिनाची वेगवेगळी लॅबोरेटरीन भितर तयार चलताले आनी तातूंत भितर ती जेन्ना तुमी कॅटेगरायज करता तेन्ना क्लिनिकल लॅबोरेटरीन तातली जवळ जवळ 73 पावली 24 आसा ती फेज 1 आनी 33 आसा ती फेज 2 आनी 16 आसा ती फेज 3 आशिल्ली जो रोग हो भारतान आयलो तो रोग हो इतलो पर्यंत पातळटना त्या एका वर्सान भितर ताजेर शोध लावंक जाय आनी इनिसांव म्हळ्यार कितें फकाणां ते तयार करप प्रश्न हो की फर्स्ट वेवाच्या फर्स्ट वेवाच्या उपरांत आमकां कळ्ळें की एकदां मुंबय केसी वाडपाक लागल्यो की 1-2 आठवड्यांनी गोंयाकय तीच परिस्थिती येता मागीर सेकंड वेव जेन्ना आयली आनी जेन्ना मुंबय केसी गोंय तुम्हाला कित्याक हांव सांगपाचो तोच प्रयत्न करता तेन्ना ही सगळी जेन्ना पळय वॅक्सिनां पळय जेन्ना आयली सुरू जावपाक लागली तेन्ना विरोधक बोवाळ मारपाक लागले ही वॅक्सिनां सुरक्षीत ना ही वॅक्सिनां घेनाकात हे वॅक्सिनान कोण खंयच्या डॉक्टरान सांगलां हें वॅक्सिन बरोबर न्ही तें त्या वेळाचेर वॅक्सिनां आसतना गोंयांतले अनेक लोकांक फाटीं काडपाचें काम हांच्यांनी केलें विरोधकांनी खरें म्हटल्यार ही महामारी आशिल्ली हांगा पॉलिटिक्स करपाची गरज नाशिल्लें आतां दुसरी पळय तुमी लेयर म्हणटात त्या टायमाचेर अचानक झप्प करून एकदम 47 दीस ते मदले 40-45 दीस सबंद गोंय बरच हांगाच न्ही जाल्यार सबंद जगाचेर भितर सगळो असो त्याच भशेन जाल्ले आसा आतां ते एक सादो एक जोक पळय हाजेर सोशल मिडियाचेर वता की समजा तुमच्या फ्लॅटान जर तुमी एक 6 जाण रावता आनी अचानक तुमकां जर समजा डायरिया जालो जुलाब जालो संडासा जाले जाल्यार सगळे 8 जाण एका बरोबरच संडासांक रावपाक शकतले ना त्याच परी अचानक जेन्ना हें 4 लाखां पर्यंत पावपाक लागलें हांगा सबंद भारतान भितर हो सगळी कडेन म्हणजे हो BJPचें गव्हर्मेंट आसा थंय तसो न्ही
प्रत्येक स्टेटीन भितर अचानक जो इतलो व्हडलो वेव आयलो एक स्पेसिफीक पिरियडा भितर त्या तुम्ही वेळार म्हणटा तुमच्या सरकाराक दोश दिवपा जायना. ना हांवें म्हज्या सरकाराक दोश दिवपाक जायना हें म्हणटाना बाकीच्या राज्यांनी आसात त्या वेळा वयर जे थंयच्या सरकारांकय दोश दिवपाक जायना हेंय म्हणटा हांव. कारण अचानक आयल्ले भितर जप्प करून त्या टायमाचेर ते समजोवपाक पलीकडलें आसा. आयज कोणाक जाय ऑक्सिजन, आयज कोणाक जाय कन्सन्ट्रेटर, आयज खंय हें आसा. कारण हे सगळे लेवलाचेर सगळे येवपाक लागले. ह्या सगळ्या हातून भितर फक्त मुद्दाम कुठं ह्या सगळ्या हातून भितर मनशाचो मनीस तुटलो, मनशा पासून मनीस पयस गेलो, घरांतले लोक कमी जाले, हें दुख्ख आमकां आसा. आमचे लागींचे खूब लोक गेल्या, पण ताजो अर्थ असो न्ही की उठलो आनी सुटलो की फक्त सरकाराक ब्लेम करपाक. म्हाका एक गजाल सांगा, आज जेन्ना इलेक्शन लागीं येता खूब जाण सद्याक एक काँग्रेस जनता पार्टी म्हणपाक लागल्यात. तुम्ही पयलीं सावन आसा, तुम्ही अशे आमदार जाणी मनोहर पर्रीकारा बरोबरय काम केलां. आज जेन्ना एक काँग्रेस जनता पार्टी पळयतकीर दिसताय बी आनीक लोक म्हणटातय बी, तुमचें मत कितें हाजेर? इतले जे लोक जांचो पक्षाच्या ना विचारसरणी कडेन संबंदीत आसा ना केडरा कडेन संबंद आसा, अशी लोकांक घेवप आनी द प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी जो तयार जाला ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? ही एक फेज आसा आमच्या विचारसरणीचे आनी त्याच बरोबर पक्षाक एक योग्य तरेन मार्गदर्शन दीत फुडें वचपा खातीर त्या विचारसरणीचे लोक जिखून येवप हें तितलेंच गरजेचें आसा. ज्या वेळाचेर सरकार जालें आनी केन्ना आमकां कळपाक लागलें की बाबा हो मुखारचो मनीस जो आसा त्या मनशाक भायर काडपाक जाय म्हणून सगळ्यांक दिसलें की बाबा हो प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लेम्स म्हणटा ते क्रिएट करपाक लागला, गोंय सोंपोवपाक लागला. त्या वेळाचेर ह्या पक्षाक फक्त ह्या पक्षाचेर विश्वास दवरून समर्थन दिवन ह्या पक्षान भितर रावन ह्या आयडियोलॉजी कडेन जुळोवन घेवन गोंयकाराच्या बऱ्या खातीर तांच्यांनी निर्णय घेतलो तो आमी फुडें घेवन गेल्ले आसा. पण मुळात 2017 भितर जे जालें ते चुकीचें, 2019 जालें ते बरोबर. मुळात तोय बी प्रश्न आसा न्ही. मुळात प्रश्नय हें आसा ज्या वेळाचेर त्या वेळाचेर तो रिजल्ट कित्याक लागून लागलो. त्या वेळाचेर जे आमचे मुळावे म्हणटा ते कार्यकर्ते आसा ते खंय तरी राग लोभ धरतात आनी रावतात आनी मागीर म्हणटात कितें बाबा आमी चूक केल्ली आसा. पण सरकाराचेर अंकुश दवरपी वेवस्थीतपणे जो मुख्यमंत्री वेवस्थीत सगळें हँडल करता, म्हणजे आमी तेन्ना म्हणटाले रिंग मास्टर सारको आसपाक जाय आनी वेवस्थीत मागीर तें फुडें व्हरपाक जाय. त्या प्रमाणे हें सरकार वेवस्थीतपणे सगळ्यो गजाली फुडें व्हरता. फक्त जाता कशें तुजें सरकार आनी तुवें तें सरकार स्थापन करून लोकां कडेन वचपाक लागून जशें गोजडेक एक इल्लेशें कमी पडटकीर हें लागता तशें लावचें पडटा. त्या पयलीं लोकां कडेन मागता की पूर्ण भोवमतांतलें सरकार गोजडीच हाडिल्ली सगळी ठिगळ लावन, तुमी आनी खंय गोजडेक इल्लें कमी पडटा तें हाडिल्लें 2017 केंद्रांतलें सरकार. आनी 19 तुमी ठिगळांचेर आनी ठिगळ लायली. एक गजाल आसा, त्या ठिगळांचेर हें अनेक लोकांक कित्याक लागून लागली ती खबर आसा. खरें म्हटल्यार त्या वेळाचेर गोंयचो नाश जावपाक लागलो. हे ज्या वेळाचेर हे 10 आमदारांनी स्वता जावन म्हणजे खरें म्हणल्यार एक व्हडलो ज्वालामुखी जावंक येतालो, पण त्या वेळाचेर लोकांक कळ्ळें की ह्या हातून भितर जे करप्शन करपी मनीस, कन्वर्शन करपी मनीस, गोंय काबार करपी मनशां एका मनशाक लागून भायर उडोवपाक लागून हांच्यांनी निर्णय घेतलो. हांव सक्सेसा म्हज्या फुड्यान सुद्दां हांव सांगता की त्या लोकांनी अक्षय म्हटलें हो निर्णय घेतला मरे बॅच निर्णय घेतला म्हणून. कारण एक मनीस ज्या फटींगपणाचो तो निर्णय बरो आशिल्लो, इतली काँग्रेसवाल्या भितर घेवप निर्णय बरो आशिल्लो. पण एक मनीस सगळें गोंय पाड करता ताका भायर काडपाचो निर्णय बरो आशिल्लो. ओके. हे तुम्ही पक्षाच्या बऱ्याच्या दृश्टींतल्यान उलयतात की फातोड्डेच्या बऱ्याच्या दृश्टींतल्यान उलयतात? एब्सोल्युटली नॉट. हांव पूर्ण गोंयच्या दृश्टीन उलयतां. फातोर्डेचें बरें वायट, फातोर्डेची जनता आतां शिक्षीत आसा ती खबर आसा. ताका कशें आसा मतदारसंघाचे काही ठोकताळे वेगळे असतात, म्हणजे वोटर्स कितले कशें कितें हे सगळे गजाली आसता. फक्त कितें आसा तुम्ही म्हणटा गोंयच्या बऱ्या खातीर तें जावप गरजेचें आशिल्लें. म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात. आनीक जर फाल्यां काँग्रेसवाले भितर येवपाक सोदतात खंयच्यानय जे उरल्या तातूंतले, तांकां घेवचें काय जाल तितली पुरो म्हणटा तुमी? पळय, हांवें खंयच पक्षाच्या अंतर्गत हायकमांड आनी पक्षाचे जे ज्येश्ठ आसा ते जे बशिल्ले आसा तांच्या ह्या निर्णया कडेन हांवें खंय तरी क्वेश्चन मार्क खंयच करूं ना. पक्षाक आपले ज्या वेळाचेर योग्य ही भुमिका आसा अशें दिसपाक लागलें ती योग्य भुमिका त्या टायमार घेवची पडटा.
आणि म्हाका तर आनी म्हाका घेवचे 20 काय आयल्या ते पुरो पूर्ण बहुमतांतले व्यवस्थीत सरकार चलता आणि कसलेच म्हणजे गरजी ना आणि त्याच बरोबर हे सरकार योग्य रितीन वाटचाल करता आर्थीक परिस्थिती सारकी ना म्हणजे फायनान्शियल क्रायसीस आसतले पॅनडेमीक येदो व्हडलो आसतलो ह्या सगळ्या हाजेर भितर डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार वेवस्थीतपणे वता आतां कशें आसा लोक इमिजिएटली म्हणजे इमिजिएट रागाट येता हांव सुद्दां म्हाका घरा कडेन समजा टायमार समजा कितें तरी मेळूना टाक करूं जाल्यार तूं मातसो हें जाता पळय तशें जाता पण तें वेवस्थीतपणे बाबा कितें जालें कशें जालें हें जेन्ना तुका कळटा तो पर्यंत तें कूल डावन जाल्लें आसता भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रान नरेंद्र मोदी सरकार आनी ताका साथ दिवपाक हाका डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार जें आसा तें वेवस्थीत चलता पण खूब जाणांक तें कितें जालां तें पोटान जळटा आसा ते पुरो आनी काँग्रेसवालो नाका हांव अजुनूय म्हणटा हय जाले निवडणुको 2022 तुमच्या फुड्यान आसा योग्य तरेन लोकांक पावपाक लोकांची कामां करपी हें सरकार लोकां कडेन म्हणजे बारीक लोकां मदीं इनवॉल्व जावपी हे सगळ्या लोकांचें हें सरकार हें भारतीय जनता पार्टी सरकार योग्य रितीन चलपाक जाय 2022 निवडणूक आसा आतां आनी हो वेळ ना ओके आय थिंक व्हेरी सजेस्टीव पण म्हाका दिसता व्हेरी क्लियर ऑल्सो दामू बाब थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस इन द स्टुडिओ आनी एक गजाल दिसता की इलेक्शन लागीं पावता होपफुली वी वील सी मोर ऑफ यू